Development Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. येवकार 12वीच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक माये मोगाचो येवकार। आयज आमी आमच्या 12वेचो दुसरो पाठ म्हळ्यार 7 जाण मावळ्यालो भाचो हो पाठ शिकतली। 7 जाण मावळ्यालो भाचो हो पाठ नासून ही एक गांवगिरी कथा। ह्या कथेन 7 मामा आनी तांचो एक माणकुलो भाचो हांचे नाते ह्या कथेन आमकां लेखकान चित्रायला। त्याच बरोबर ही कथा एक गांवगिरी कथा। ह्या कथेतली पात्रां लेगीत गांवगिरी आसात। तर आमी ह्या कथेन 7 मामा आनी तांचो जो भाचो आसा तांच्या नात्या बद्दल शिकतली। तेच बराबर एक भुरग्याचे मनोविश्लेशण आमी हांगा पळयतली। तर ही कथा एक वास्तववादी कथा। आता ही कथा जी आसा त्या कथेच्या लेखकाची आमी वळख करून घेवया। हे कथेचे लेखक जावन आसात श्री महाबळेश्वर सैल। श्री महाबळेश्वर सैल हांचो जल्म माजाळी ह्या गांवांत जालो। आपल्या 17 वर्साचे पिरायेर ते भारतीय फौजेंत भरती जाले। 1963 ते 1964 ह्या काळांत इस्रायल आनी इजिप्त हांचे मदल्या तंट्यान शांती सैनीक म्हूण पॅलेस्टायनांत वावुरल्यात। तशेंच 1965च्या भारत पाकिस्तान हांचे मदीं जाल्ल्या झुजांत तांणी वांटो घेतला। सद्याक ते फौजेची जीण सोंपोवन गोंयांत सदां खातीर स्थायीक जाल्यात। कोंकणी कथेचे मळार कथाकार म्हूण सामके फामाद आसात। आतां आमच्या हे कथेच्या लेखकाची वळख जाल्ली आसा। तर आतां हे लेखकान ह्या कथेन आमकां कितें सांगपाक सोदता तें आमी ह्या चित्रांत पळोवया। ही कथा गांवच्या लोकांची यथार्थ दर्शन घडयता। कथेतली सगळीं पात्रां गांवची आशिल्ल्यान भासूय गांवगिरी आयल्या। एका व्यक्तीचे शब्दचित्र बरे तरेन रंगयला। कथेचे मुखेल पात्र म्हळ्यार रमेश। आता रमेश 7-8 वर्साचो माणकुलो भुरगो। पुराय कथा 7 मामा आनी हो एक भाचो म्हळ्यार रमेश हांच्याच भोंवतणी घुंवता। तर आतां आमी आमच्या ह्या कथेक सुरवात करुया। कथेच्या सुरवेकूच आमकां पळोवंक मेळटा हणकोण गांवचो शिगमो आसता आनी त्या शिगम्याक राती कडेन इतिहासीक नाटक आनी शागोती हे त्या शिगम्याचे खाशेलेपण आसता। आतां जेन्ना ह्या गांवांतलो भाचो म्हळ्यार रमेश ताका ह्या शिगम्या बद्दल कळटा तेन्ना तो धांवत धांवत आपल्या आवय कडेन येता आनी आवयक येवन तो आपल्या मामा कडेन वचपाची परवानगी मागता। आतां आवय ताका परवानगी दिता। ती म्हणटा तूं तुज्या मामागेर हक्कान वच। पूण हें सांगता आसतना आपल्या चल्याक ती एक सुचोवणी लेगीत दिता। ती सुचोवणी खंयची तर ती म्हणटा वच पुता वचून वासरेंत बस। कोण येवन पयलीं आफोवन व्हरता तांगेर जेवंक वच। मगेर जाय जाल्यार हेरांगेरूय चाखून यो। नाटकाक गेल्यार सांबाळून मामा वांगडाच राव। आतां नाटकाक गेल्या उपरांत सांबाळून मामा वांगडाच राव अशें जेन्ना आवय ताका सांगता तेन्ना रमेश म्हणटा मामा वांगडा राव म्हणजे खंयच्या मामा वांगडा राव? हो जो प्रश्न आवय कित्याक करता? कारण रमेशाक 7 मामा। आतां 7 मामा म्हणटकच खंयच्या मामा वांगडा राव हो ताजो आवय खातीर प्रश्न आसता। तर आवय ताका म्हणटा सगळे मामा तुगेलेच, तूं खंयच्याय मामा बरोबर रावूं शकता। आनी एक आमंत्रण मदल्या मामाक दिवपाक ती सांगता। ती म्हणटा मदल्या मामाक आमगेर 4 दिसां खातीर रावपाक आफय अशें ती म्हणटा आनी हो रमेश खूब खुशालबरीत जाता। आतां सगळे जाण ताज्या पयलीं आतां केशव मामा जो आसा म्हणजेच तो मदलो मामा हाजी आमी वळख करून घेवया। आतां रमेश जेन्ना मदल्या मामाची वळख करता तेन्ना तो सांगता हो केशव मामा म्हळ्यार 7 भावां मदलो एकूच भाव। एका पांयान थोटो आसता। एका पांयान थोटो कित्याक? कारण
ल्हान आसतना खंय ताच्या पांयान जोर आयिल्लो आनी म्हणूनच तो एका पांयान थोट्टो उरलो. चलतना एका पांयान लंगडटा, कुटकुटत तो चलता. हातान बडी घेवन एक पांय वाऱ्यार मुखार शेवटून उडयल्ल्या वरी ताका चलचें पडटा. पूण ह्या केशव मामाचे आपल्या भाच्याचेर म्हणजेच गोकुळाच्या चल्याचेर रमेशाचेर खूब मोग आसता. ह्या मामा आनी भाच्याचो खूब मोग आमकां पळोवपाक मेळटा. केशव रमेशाचो हो मदलो मामा. आतां ह्या मदल्या मामाची आमी वळख करून घेतली. त्याच बरोबर रमेशाक आनी स मामा आसात, तांची लेगीत आमी वळख करून घेवया. तर लेखक आमकां ह्या स मामांची वळख करून दिता. ते स मामा एका परस एक बुदवंत आनी घटमूट आसात. साद्या तांब्याक आनी कळसुलेक लागून हाणामारीची झगडी करतात. आतां येदे व्हडले तांचे माळयेचें घर आसा, उपरकी नळ्याचें घर. येद्या व्हडल्या घरांत ती सगळी खुशाल बरीत रावताली. पूण ह्या सय मामांचें लग्न जाल्ल्यान जेन्ना तांची बायलां घरा आयलीं तेन्ना बारीक बारीक कारणाक लागून तांच्या भितर झगडी जावपाक लागली. साद्या तांब्याक आनी कळसुलेक लागून हाणामारीची झगडी जाली. आनी अशें जाल्ल्यान तांच्यांनी घराक 7 बागलां पाडून सगळे वेगळे रावपाक लागले. आतां केशव जो मामा आशिल्लो तो लंगडो आशिल्ल्यान ताचें लग्न जावंक नाशिल्लें. पण बाकीच्या स मामांचें लग्न जाल्लें आनी सगळे एकचारान रावचें सोडून वेगवेगळे रावपाक लागिल्ले. तर हांगासर लेखक आमकां ह्या सय भावांचो एकचार ना हें आमकां हांगा दाखोवन दिता. तर एकचार नाशिल्ल्यान जर एकचार आशिल्ले जाल्यार कितें जावपाचो? तर एकचार आशिल्ले जाल्यार पुराय हाणकोणचेर ते राज्य करता आसले. तर अशे तरेचे ह्या स मामांचे आनी हो एक मामा म्हळ्यार केशव, सगळ्या 7 मामांची वळख आमकां हांगासर लेखकान केली. आतां आमी काणी आमची कथा आमची फुडें व्हरूया. तर मामांची वळख जाल्ली आसा. तर फुडें लेखक कथा मुखार व्हरतना आमकां सांगता. आतां रमेश हणकोणा वचपाक भायर सरतना ताचे वांगडा ताच्या वाड्या वयले हेर लोक, बाकीची खूब भुरगीं लेगीत हणकोण वचपाक भायर सरता. तर त्या वेळार रमेशाची आवय गांवांतल्या बाकीच्या लोकांक सांगता आपल्या पुताची काळजी घेयात. तर अशे तरेन रमेश आनी ताच्या सांगाताक गांवचे सगळे लोक हसत खेळत हणकोणची वाट धरतात. बुधवार दीस वाड्या वयले सगळे दादले आनी रमेश वत मोव जायना बरोबर हणकोणा वचपाक भायर सरतात. अस्नोटी काडटकीर हणकोणची वाट पुराय रानांतली. वाटेर पोरां सगळीं पिटकुळां, चवरां, घोटकां खातालीं. आतां पिटकुळां, चिवरां, घोटकां म्हळ्यार कितें? पिटकुळां, चिवरां, घोटकां म्हळ्यार ही रानांतलीं फळां. तर हांगासर लेखकान ह्या रानांतले म्हळ्यार सैमाचे गिरेस्तकायेचें दर्शन आमकां घडयलां. तर ही सगळीं भुरगीं आनी तांच्या सांगाताक रमेश मदींच वाटेर धांवतात, मदींच थारतात आनी खूब मस्ती करतात. मदीं मदीं तांकां ते तांच्या सांगाताक आशिल्ले गांवांतले दादले मदीं मदीं तांकां धपकायताले. तर अशे तरेन पुराय अस्नोटीची वाट जी आसा हणकोण पावसर सगळे उमेदीन मजेन ते चलत रावतात आनी अखेरेक ते हणकोणा पावतात. हांगासर तुमच्या समोर 3 चित्रां आसात. ती चित्रां म्हळ्यार आत्तां आमी रानफळां जी आसा तांचो उच्चार केल्लो. ती रानफळां खंयची? तर ती रानफळां म्हळ्यार घोटकां, चिवरां आनी पिटकुळां फळां. तर ही रानफळां जी आसात तांचें चित्र तुमच्या समोर आसा. तर अशे तरेन रमेश आपल्या गांवांतल्या सगळ्या लोकां बरोबर हणकोण पावता. हांगा लेखकान वाटेचें बेस बरें वर्णन केल्लें आमकां दिश्टी पडटा. आतां हणकोण पावना बरोबर कितें जाता? सगळे लोक आनी रमेश हणकोण पायणीन पावता. थंय पावना बरोबर सगळे लोक आपआपल्या सोयऱ्याच्या घरा भितर सरतात. रमेश आतां पायणीन उबो आसा आनी पायणींतल्यान ताका आपल्या मामालें घर समोर दिश्टी पडटा. मामालें व्हड माळयेचें घर तशेंच नळ्याचें उपरकी घर ताका दिश्टी पडटा. आज्याल्या त्या घराक आतां 7 बागलां पडून मामा सगळे वेगवेगळे रावपाक लागिल्ले. पूण तो जेन्ना ल्हान आशिल्लो तेन्ना आपल्या आवय सांगातान तो आपल्या मामागेर येतालो. तर त्या वेळा वयचें दृश्य जें आसा हें ताच्या दोळ्या समोर येता.
तर त्या वेळाचे ताजे घर आशिल्ले ते कशें आशिल्ले, सोबीत कांतयल्ले म्हालदार आशिल्ले, ताच्या वयर फोटो बीन लायिल्ले आशिल्ले. पण आतां ती सगळी याद करून कांयच फायदो ना, कारण सगळ्या मामांनी घराचे वाटे करून 7 बागलां पाडून सगळे वेगळे रावताले. तर अशे तरेन हे विचार करत करत रमेश फुडें चलपाक लागलो. पायणींतल्यान चलता चलता तो फुडें आखाड्या पर्यंत पावलो. आतां इतल्यान ताका आपलो मदलो मामा कुटत कुटत तेजेसरी येता आसतना ताका दिश्टीक पडलो. मामान लेगीत हाका पळयलें आनी मामान म्हळें, कोण? रमेश रे, एकलोच येयला बाळा? तर अशें मामान विचारना बरोबर रमेशान जाप दिली. ताणें म्हळें, ना, हांव एकटोच आयिल्लो ना, म्हज्या बरोबर वाड्या वयले सगळे लोक आयिल्ले आसात. तर अशें म्हणना बरोबर मामान म्हळ्यार केशव माम जो आशिल्लो ताणें रमेशाक गोकुळ कित्याक येवंक ना हाजे बद्दल मुजरत विचारलें. आनी मागीर स्वतासरीच उलयतना फुडलें विधान ताणें म्हळें. स्वतासरीच उलयतना म्हळ्यार कितें, म्हणजे आपशीच आपल्याच कडेन उलयता आसतना ताणें फुडलें विधान म्हळें. ताणें म्हळें, आफोंक कोणय गेल्यार येतलें मू गोकुळ. आतां अशें विधान ताणें कित्याक केलां आसतलें? हाचें कारण म्हळ्यार इतले सगळे म्हणजे 7 भाव आसून लेगीत तांची एकूच भयण गोकुळ, जी लग्न करून हणकोण गांवाच्या कुशीच्या गांवांत दिल्ली. पण 7 भाव आसून लेगीत एकूय भाव आपल्या भयणीक शिगम्याक आफोवपाक गेलो ना. आनी म्हणूनच ह्या भावा भितर एकचार ना, भयणीचो मोग ना, हें चिंतून ताका खूब वायट दिसलें. आनी म्हणूनच ताणें हें विधान म्हळें. ताणें विधान म्हणिल्लें खंयचें, आफोवंक कोण गेल्यार येतलें मू गोकुळ. आतां आमी काणी फुडें व्हरया. आतां हांगासर केशव माम आनी रमेश हांची भेट जाली. दोगूय एकामेकाक मेळ्ळे, गोकुळाची खबर घेतली आनी अशें करीत करीत आतां ते देवळा मळार वचपाक भायर सरले. तर मामा वांगडा देवळा मळार भोवंक वतना रमेशाक मदींच मामाल्या बाय कडल्या तोरंगीची याद जाली. आतां बाय कडलें तोरींग हाची याद जायना बरोबर ते विशीं तेणें आपल्या मामाक विचारलें. तर मामान कितें म्हळें, तोरंगी रूख जें आसा तें व्हडल्या मामान झगडीं जातात म्हणून मुळा सकट कापून उडयलें. आतां हें आयकना बरोबर हें उतर मुळा सकट कापून उडयलां हें उतर आयकना बरोबर रमेशाक खूब वायट दिसलें. तेन्ना ह्या केशव मामान ताका सांगलें की झगडेचें मूळ जें आसा, झगड्याचें मुळच हुमटून उडयता. वर्सान वर्सां हे झगडे जातलेच अशा विचारान ताज्या व्हडल्या भावान म्हणजे रमेशाच्या व्हडल्या मामान झगड्याचें मूळ जें आसा तेंच हुमटून उडयलें. आनी अशे तरेन झगडी सोंपोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण ते खातीर येदें व्हडलें तोरंगी रूख ना जालें. आतां हें आयकून तर रमेशाक वायट दिसलेंच, पूण तरी तो कितें करतलो? पूण फुडें फुडें हांगासर मामा भाचो जो आसा पळय तांचें उलोवप, तांचें आपलेपण आमकां हांगा दिश्टी पडटा. आतां फुडें दोगूय जाण जात्रे मळार म्हणजे देवळा कडेन गेले. देवळा मळार पावना बरोबर तांच्यांनी देवळांत वचून देवाचें दर्शन घेतलें आनी जात्रे मळार मामान ताका सगळ्याक भोंवडायलें. मागीर ह्या मदल्या मामान रमेशाक देवळा मळार व्हरून सगळी कडेन भोंवडावन हाडलें. आतां जात्रा म्हळ्यार आमकां खबर आसा न्ही, वेगवेगळीं थंयसर दुकानां येतात, वेगवेगळे खेळ आसतात, खंय च्याचे गाडे आसतात, खंय शरबताचे गाडे आसतात, अशे वेगवेगळे सगळे थंयसर चित्र आशिल्ले. आनी हें सगळें पळोवन रमेश सामको खुशालभरीत जालो. तर रमेशान कितें केलें, रमेशान मामा वांगडा सरबत घेतलें. तर रमेशाच्या मामान म्हणजेच केशव माम जो आशिल्लो ताणें आपल्या भाच्याक सरबत पिवपाक दिलें. मागीर ताणें पिल्लूक फुगो चेंडू हे सगळें पळयलें. तर केशव मामान कितें केलें, आपल्या भाच्याक चेंडू घेवन दिलो, मोलायलो आनी चेंडू ताका घेवन दिलो. अशे तरेन ते सगळी जात्रेचो मळ भोंवून जाल्या उपरांत परत दोगूय घरा येवपाक भायर सरले. आतां घरा येना बरोबर सगळ्यान पयलीं केशव मामान कितें केलें, तर केशव मामान आपल्या भाच्याक 1 बंद रुपया हातान काडून दिलो आनी ताका म्हळें, शागोती ज्यो खावन जातकच जेन्ना तूं नाटकाक वतलो पळय तेन्ना कितें कर, तूं ह्या रुपयाचो तुका जाय तें खा. तुका जाय जाल्यार पिल्लूक घे, जाय जाल्यार चणे घे, जाय जाल्यार भिकणां खा. अशे तरेन ताका शिटकावन ताणें कितें केलें, तो 1 रुपया ताच्या हातार दवरलो.
आता केशव मामान रमेशाक घरा कडेन येना बरोबर वासरेन ताका सोडलें आनी तो थंयच्यान वचपाक लागलो. पण वयता आसतना वासरेन ताका सोडून फुडें वता आसतना ज्या तरेन रमेशाक ताच्या आवयन शिटकावणी दिल्ली, सुचोवणी दिल्ली, त्याच तरेन ह्या मामान लेगीत ताका एक सुचोवणी दिली. ती सुचोवणी म्हळ्यार खंयची ती आमी आयकुया. ती सुचोवणी म्हळ्यार तूं मुखार वचून वासरेन बस, कोण आफयता तेगेर वच आनी नाटकाक गेल्यार रातचो सांबाळून यो रे बाळा. तर अशे तरेन आवयन शिटकावणी दिल्ली त्याच शिटकावणे भशेन केशव मामान लेगीत रमेशाक एक शिटकावणी दिली. तर अशें म्हणत म्हणत केशव माम जो आसा हो फुडें गेलो. फुडें गेल्या उपरांत थोडो वेळ तो रावलो आनी परत परतलो आनी ताणें आपल्या भाच्याक परत म्हळें, मामागेर शागोतें जेवण जेवतकीर नाटकाक आनी खंय पावतलो तूं, जेवता जेवता जेमोंक लागतलो. तो धाकटुलो पोर न्ही, पोट भरना बरोबर जेमोंक लागतलो अशें तो ताका म्हणटा आनी आपल्या वाटेन तो फुडें सरता. आतां रमेश वासरेंत आयला. तो वासरेन तो येना बरोबर ताणें पुराय घर पळयलें. घरांत वेगवेगळी बागलां पाडून सगळें वेगवेगळें जाल्लें. कितलींशींच दारां ताच्या दोळ्या समोर आशिल्लीं. पण ताका आवयन सुचोवणी दिल्ली की तूं भितर वचूं नाका, वासरेंतूच बस, जो मामा तुका आफयता त्या मामागेर तूं भितर सर. आतां हाणें लेगीत तशेंच केलें. रमेशान कितें केलें, थंय हातरिल्ल्या एका शेंद्रेर वचून तो बसलो. मामाची वाट पळयत तो रावलो. पूण सगळे अनवळखीच ताका आशिल्ले. कोण तरी वळखीचो दिश्टी पडटलो म्हूण कितलोसोच वेळ तो थंय बसून रावलो. वेगवेगळे सोयरे धायरे येत आशिल्ले. रमेश काय त्या सोयऱ्यांक वळखनाशिल्लो, पूण तरी लेगीत आपलो मामा आपल्या घेवन व्हरतलो, शागोती खावपाक दितलो ह्या आशेन, ह्या उमेदीन तो थंयच शेंद्रेर बसून रावलो. अचकीत एक मामा एका बागलांतल्यान भायर सरलो. त्या मामाक पळयना बरोबर रमेशाक उमेद जाली. पूण तो खंयचो मामा काय हें तर रमेशाक खबर नाशिल्लें. कारण कितें? कारण रमेशाच्या मतान सगळे मामा एक सारकेच दिसताले. पूण मामा तर तो मामाच म्हणटकच रमेशान उमेदीन माम म्हणून उलो केले. तर अशें उलो करना बरोबर तो मामा जो भायर आशिल्लो ताणें रमेशाक पळयलें आनी म्हळें, कोण? रमेश रे, राव आं, येता येता अशें म्हणून तो खंयच्या तरी बागलान भितर सरलो आनी तो परत भायर आयलोच ना. रमेश ताजी वाट पळयत रावलो. बाकीच्या मामांची लेगीत तो वाट पळयतालो. आपल्या व्हडले मामीक तो सोदपाक लागलो. कारण व्हडली मामी रमेशाचो खूब मोग करताली. आंब्याच्या तेंपाक येतकच ती ताका बशीभर शिरो कापून दिताली. अशे तरेन मामीचो मोग लेगीत ताका खूब आशिल्लो म्हणून तो मामीक लेगीत सोदपाक लागलो. पूण कोणूच ताका आफोवपाक आयलो ना. आतां हो माणकुलो भुरगो रमेश गांवांतल्यान म्हणजे आपल्या गांवांतल्यान हणकोण गांवांत तो रानांतली वाट चलत आयिल्लो. येना बरोबर केशव मामा बरोबर तो देवळा मळार गेलो. जात्रेचे मांड पळोवपाक तो सगळ्या जात्रेक भोंवलो. इतलें सगळें करून तो आतां हांगासर राती कडेन येवन बसला. ताका भूक लागतलीच न्ही, धाकटुलो पोर तो. पूण म्हणूनच ताच्या पोटान भुकेची दावकुलां मारपाक लागली. ताच्या पोटान भुकेची दावकुलां खरपूंक लागली. भुकेच्या आशेन आनी मामा आपल्याक येवन व्हरतलो ह्या आशेन थंयसर तो रावला. पूण एक लेगीत मामा ताका आफोवपाक आयलो ना. सगळे येवन लोक वताले पूण तो तसोच थंय उरलो. निमाणे कडेन ताका थंयच लकण मारपाक लागली, झेम येवपाक लागली आनी तो त्याच क्षणेर थंय न्हिदून पडलो. दुसऱ्या दिसा जेन्ना तो उठलो तेन्ना नाटकाक वचून आयिल्ले सगळे लोक वासरेन हेवटेन तेवटेन न्हिदून पडिल्ले. तांकां पळयना बरोबर ताका तर रडूंकच येवपाक लागलें. तो सारको दोळे भरून रडपाक लागलो. पण त्याच वेळार ताणें कितें केलें? रडटा आसतनाच ताणें केशव मामान दिल्लो चेंडू बचक्यान धरलो आनी तेच बरोबर 1 रुपया लेगीत घेतलो आनी तसोच तो आपल्या घरची वाट चलपाक लागलो. रडत रडत तो आपल्या घरा गेलो. तर अशे तरेन थंयसर ताका नाटकूय ना जालें आनी शागोती लेगीत ना जाली. आतां दुसरे वटेन कितें घडलें? दुसरे वटेन म्हळ्यार केशव माम जो ते राती
म्हणजे रमेशाक वासरेन सोडून जो गेल्लो तो तारयाल्या खोपींत वचून न्हिदिल्लो. ताका आपल्या भाच्याची याद आयली. सकाळ फुडें उठना बरोबर भाच्याची ताका याद आयली म्हणून तो बेगीन आपल्या घरा कडेन आयलो. घरा कडेन येना बरोबर ताणें सगळ्यांच्या दारार वचून मारले. दारार सगळ्यांचे म्हळ्यार आपल्या 6 भावांच्या दारार मारले आनी तांकां विचारलें की काल गोकुळालो चेडो राती कोणागेर जेयलो. अशें विचारना बरोबर सगळ्या भावांनी वेगवेगळी उत्तरां दिलीं. ती उत्तरां खंयची, ती जापो खंयच्यो त्यो आमी आयकुया. तर व्हडल्या भावान म्हणलें तो येयिल्लो दिश्टीकच पडलो ना, खंय येवन बशिल्लो तर तो. अशी जाप पयल्या भावान दिली. दुसऱ्यान म्हळें दिशिल्लो तो, हांव समजलो तो कोणागेरूय जेयलो आसतलो म्हण. चवथ्या भावान म्हळें येयल्यार ताणें मामा म्हण जाप दिवची न्हय, हांव ताका खंय वळखता, कितलीं वर्सां जालीं चोवन, गोकुळ तर केन्ना येयना हे वटेन, गर्व येयला ताका. पांचव्या भावान म्हळें म्हाका सामको नाडलो सगळ्या भावांनी मेळून आनी इस्टेट हातासली, तेणीच पळोवचें भयणीचे आनी भाचरांचे. तर अशे तरेन फुडें जेन्ना तो 7व्या भावा कडेन गेलो, तो भाव पुलिसेन काम करतालो कारवारा. म्हणटकच ताका विचारपाक जेन्ना केशव माम गेलो तेन्ना ताणें कितें पळयलें तर हो 7वो भाव आपलो सगळें सामान कारवारा वचपाक भरता. म्हणटकूच ताणें ताका कांयच विचारलें ना. ताका सामकी तिडक आयली. केशवान त्या तिडकी भरान तो भायर आंगणांत आयलो आनी 6 भावांक श्राप दिल्ले वरी हात वयर केलो आनी म्हळें रमेश 7 मावळे आसून लेगीत उपाशी पोटार गेलो. हें आयकून ताका खूब वायट दिसलें. तर ताणें फुडें सगळ्या भावांक शिराप दीत म्हळें तुमकां शिराप बादले बगर रावचें ना, अन्नाक वळमी. अशे तरेचो ह्या केशव मामान आपल्या 6 भावांक शिराप दिलो आनी आसा तसोच तो त्याच कपड्यार आपल्या भयणीच्या म्हणजेच गोकुळाच्या घरा वचपाक भायर सरलो. ताका चलपाक सारकें जायनाशिल्लें. तरी आसतना लंगडत त्या वताचेर तो आपल्या भयणील्या घरा गेलो. आतां हेवटेन कितें जालें, हेवटेन म्हळ्यार रमेश आतां घरा पावलो. तो आतां आपल्या घरा वचपाक भायर सरिल्लो न्ही, रडत तो गेल्लो. तर हेवटेन रमेश आपल्या घरा पावलो. आतां रमेश घरा पावना बरोबर घरान भितर सरच्या पयलीं ताणें आपल्या पोला वयली सगळीं दुकां पुसलीं. आवयक बेश्टें वायट दिसत म्हूण आनी तो भितर सरलो. तर ताका पळयना फुडें आवयक सारकें अजाप जालें आनी आवयन ताका विचारलें अरे बेगीनूच आयलो मरे तूं. तर त्या उतराक रमेशान म्हळें ना गे, शाळेक वचूंक मेळत म्हूण आयला आपूण. पूण चड वेळ ताका फट मारपाक जाली ना. मनशांक पोटाची भूक केन्नाच लिपोवंक येना आनी कितेंय तो लिपोवं शकता. तर ताका सांगचेंच पडटा. तो आवयक विचारता आई पेज जाली गे. आवय म्हणटा ना, चुलीर खतखत्ता. तो आनी तिका थार करिना. म्हाका पेज वाड म्हणजे वाड अशें म्हणून तो आवयच्या फाटीकूच लागता. गोकुळाक म्हळ्यार रमेशाच्या आवयक मातसो दुबाव मारता. रमेश असो कित्याक पेजे फाटल्यान लागला काय असो विचार तिच्या तकलेंत येता. आनी उपरांत मागीर रमेशाक बारीकसाणेन ती तेळटा. ती खतखत्ता ती पेज न्हिवोवपाक घालता. पण ती न्हिवपाक दिवच्या पयलींच रमेश कितें करता, ती पेज तशीच खतखतीत जेवता. हें पळयना बरोबर गोकुळ ताका बारीकसाणेन तेळटा. तेन्ना तो भुकेल्लो आसा हें ताका समजता. आनी मागीर रमेश ताका सगळी खबर सांगता. जें कितें मामाल्या घरा जालां हें सगळें तो तिका सांगता. तेन्ना रमेशाली उतरां आयकून गोकुळाचें काळीज काट्यान पोंचयल्ल्या वरी जाता. 7 भावांनी आपल्या पुताक उपाशी पोटार दवरिल्ल्यान ताचें मन सारकें खंती जाता. ताच्या मनान वेगवेगळे वायट विचार येता. आपूण आतां आपल्या सगळ्या भावांक शिराप दितले अशे विचार ताच्या मनांत येवपाक लागले. कोणे तरी आत्तां आपलो बापूय मेला अशी वायट खबर हाडल्या आनी त्या वेळारची जी भावना आसता पळय ती भावना त्या वेळार गोकुळ अणभवपाक लागले. तर अशें गोकुळाक सगळे वायट विचार येना बरोबर ते आसले थंयच सकयल बसले. आतां निमाणे कडेन कितें घडलें, निमाणे कडेन रमेशाचो केशव माम जो आशिल्लो, जो आसा तसोच भायर सरिल्लो आपल्या भयणी कडेन येवपाक, आपल्या भाच्याची खबर घेवपाक, ताजे कडेन येना बरोबर ताणें कितें केलें,
थंय तो आपल्या भयणील्या घरा पावलो आनी मदलो मामा तसोच कुटत कुटत रमेशाच्या घरा पावना बरोबर गोकुळ मात केशवाक पळयतूच उरलें. वतांतल्यान चलून येवन तो थकिल्लो, हुमेन भिजिल्लो, भितर रिगतना तो लवंडून पडटालो अशें दिस. पूण तेन्ना रमेश सगळें विसरून, हो माणकुलो भुरगो जें कितें जालां तें सगळें विसरून केशवाक माम म्हूण उलो मारता आनी धांवत येवन मामांक वेंग मारता. अशे तरेन ह्या कथेचो शेवट सामको गोड जाता. तर ह्या कथेन आमी पळयलें मामा आनी भाचो हांचें नातें. तर आपल्या संवसारान मग्न जाल्ले लेगीत मामा आसात, तांकां कोणाचेंच पडिल्लें ना, तांकां एकचारान रावपाचीच इच्छा ना, हें लेगीत आमी हांगा पळयलें. पूण त्याच बरोबर ह्या 7 मामा भितरलो एक मामा म्हळ्यार केशव मामा, तो लेगीत आसा. पूण तो आपल्या भाचेचेर खूब मोग करता. आपल्या भयणीक सारको मोगान तो ताका आशेता, रावता. तर अशे तरेचो मोग लेगीत आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. तर अशे तरेन आमची ही कथा हांगासर सोंपिल्ली आसा. तर ह्या कथेन कांय कठीण उतरां लेगीत आयिल्लीं आसात, ती आमी शिकुया. शागोती म्हळ्यार कितें? तर शागोती म्हळ्यार मसालेदार शिजयल्लें मांस. धोंगा पोंगा म्हळ्यार कितें? तर धोंगा पोंगा म्हळ्यार ओबड धोबड. सोयरो धायरो म्हळ्यार कितें? तर सोयरो धायरो म्हळ्यार नातलं. भायर भितर म्हळ्यार कितें? तर भायर भितर म्हळ्यार सगळ्या कडेन. पिटकुळां, आमी रानांतली फळां विशीं आयकल्लें न्ही? तर पिटकुळां हें रानफळ. तर एक प्रकारची तांबडी ती फळां. चिवरा, एक प्रकारची बारीक ती फळां. झिली झोपां म्हळ्यार रानांतली झाडां, झुडपां. तर हांगासर ह्या आमच्या कथेंतले वाक्प्रचार लेगीत काय आसात ते आमी समजून घेवया. नामना आसप म्हळ्यार प्रसिद्धी आसप. सांवार येवप म्हळ्यार भार येवप. मूळ हुमटून घेवप म्हळ्यार पुरायपणान नश्ट करप. काळीज काट्यान कोंचयल्ले वरी जावप म्हळ्यार खूब वायट दिसप. पांयांतल्यान जोर वचप, पांगळे जावप. सोयरो धायरो येवप म्हळ्यार नातलग येवप. तर आतां आमी हे कथेंतली कठीण उतरां आनी वाक्प्रचार समजून घेतले. तर आमी ह्या कथेंतले कांय व्याकरण लेगीत समजून घेवया. हे कथेंतली कांय भावनामा. भुरगो म्हळ्यार भुरगेपण. आतां नितळ ह्या शब्दाचे भावनाम कितें जातले? तर नितळ ह्या शब्दाचे भावनाम नितळसाण. सादो ह्या शब्दाचे भावनाम जाता सादेपण. उमेदी ह्या शब्दाचे भावनाम जाता उमेद. हून ह्या शब्दाचे भावनाम जाता हुनसाण. मेकळे ह्या शब्दाचे भावनाम जाता मेकळेपण. बुदवंत ह्या शब्दाचे भावनाम जाता बुदवंतकाय. लांब ह्या शब्दाचे भावनाम जाता लांबाय. घर ह्या शब्दाचे भावनाम जाता घरपण. व्हड ह्या शब्दाचे भावनाम जाता व्हडपण. तर आपलो ह्या शब्दाचे भावनाम आसा आपलेपण. मनीस ह्या शब्दाचे भावनाम आसा मनीसपण. गांव ह्या शब्दाचे भावनाम आसा गांवपण. वेगळो ह्या शब्दाचे भावनाम आसा वेगळेपण. तर आमी हे कथेंतली कांय विशेशणां जाणून घेवया. दुबाव ह्या शब्दाचे विशेशण दुबावी. उमेद ह्या शब्दाचे विशेशण उमेदी. इतिहास ह्या शब्दाचे विशेषण इतिहासीक. नाटक ह्या शब्दाचे विशेषण नाटकी. लोक ह्या शब्दाचे विशेषण लौकिक. वर्स ह्या शब्दाचे विशेषण वार्षिक. आता हे कथेतली काय उरफाटी उतरां आमी जाणून घेवया. मान ह्या शब्दाचे उरफाटे उतर अपमान. दीस ह्या शब्दाचे उरफाटे उतर रात. पुनव ह्या शब्दाचे उरफाटे उतर उमास. उबे ह्या शब्दाचे उरफाटे उतर आडवे. गोड ह्या शब्दाचे उरफाटे उतर कोडू. तर अशे तरेन हे कथेंत आमी कथेतली कठीण उतरां, कथेतले वाक्प्रचार, ह्या कथेन आयिल्ले व्याकरणाचे प्रकार म्हळ्यार उरफाटी उतरां, भावनामा, विशेशणां लेगीत शिकली. तर अशे तरेन आमची ही कथा हांगा सोंपली. सगळ्यांक देव बरें करूं. Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals.